आज आमी कासावली वेलसांव बिचीचेर आसा आणि वर्साचे ऑलमोस्ट आता 12 महिने हे तार बॉल दिश्टी पडटा। आयज ह्या तार बॉला लागून नुस्तेकारांक भरपूर त्रास जालेले आसा। हिंगा आता तार बॉलाचेर पळयलेले आमचे सेल स्पिशीज पिड्यार जाता रायट नाव फॉर एग्जाम्पल। तशेंच करून सगळी मरीन लायफ जी आसा आयज काबार जाता। आयज नुस्तेकार आयज तार बॉल फिश करता पूण लेस नुस्तें धरता। सो हे कोस्ट गार्डान कोस्ट गार्ड कितें करता, आयज शिपी येता एमपीटी पोर्टाचेर आनी एमपीटी पोर्टाक कांय मेकॅनिझम ना, कोस्ट गार्ड दिल्लोलो आसा। स्टेट गव्हर्मेंट WRD डिपार्टमेंट कितें करता, आयज एक सायड इरोजन दुसरी सायड तार बॉल। आयज आमची सिल्वर बीच जी आसा आयज काडी जालेली आसा। आयज I request the Chief Minister, especially the Environment Minister, to pursue this matter with the MOEF and see that the solution is brought. आयज सोद्दां आयज टाल बॉल्स पडले जाल्यार आमची बीच आख्खी काही बीच जातली, सिल्वर सेन आयज काबार जातले। सो सरकार जो आसा हो हे इम्पॉर्टंट इश्यूचेर लक्ष घेवचे आनी हे इश्यू जाता तितले बेगीन हे सॉल्व करचे आनी हे तार बॉल जे आसा पहिले काडचे म्हणून सरकाराक विनंती करता। फ्रेंड छत्रपती गोंया खातीर आमी आयज कासावले बिचाचेर आहा आणि कासावले बिचाचेर ज्या पद्दतीन गोंयान खुबशे बिचांचेर ऑयल जी डिस्चार्ज जाल्यार हे तार बॉल्स काय तुम्ही पळोवंक शकता। पळय ही ऑयल हे व्हडले शिप्स येता, ते ऑयल आपली ऑयल वेस्ट ऑयल आहा ती दर्यान सोडटा। ती दर्यान सोडली काय मागीर अशे तेचे बॉल्स काय जाता आणि मागीर हे आमचे एक्वेटीक लायफ। आयज हे जे चल्लां सगळें हे कोण कंट्रोलान हाडटलो, कोण कंट्रोलान हाडटलो? आयज तुमचे जे अथॉरिटीज आहा, कोस्ट गार्ड आहा, कितें कोस्ट गार्ड आहा, एनवायरमेंट आहा, इवन फॉरेस्टाक सुद्दां लागता। आयज तुमी जे म्हणटात न्हू आमकां 156 मिलियन टन कोल हँडल करपाक जाय, अरे सादे हे बोटी येतात ते हँडल जायना तुमचे कडेन, हे हँडल जायना। एवरी इयर हो फिनोमिनम एवरी इयर चालू आसता। आयज हे वार्का, बेनॉलीम, कासावले, कितें माजोड्डा प्लस अंजुना बिचाचेर सुद्दां लोकांनी हेचेर हे केला। टुरिस्टांनी सुद्दां बायट दिला की वी डोंट वांट टू कम टू गोवा म्हणून, कितें काय म्हणून हे बिचीस सगळे डर्टी बिचीस म्हणून सारखे। ही ऑयल वर्साच्या वर्सा बिचांचेर येता आनी ह्या वर्सा इतली येयल्या सारकी की पांय घालपाक मेळना। सो आयज एमपीटी जे सगळे कोस्टल बेल्ट आपलो म्हणटा न्हू, जाल्यार तुमचें कर्तव्य हे की हे जे भायले बोटी येतात न्हू, जे ऑयल डिस्चार्ज करतात तांकां हे करपाक एक्शन घेवपाचें, तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून। बेश्टे कोस्टल बेल्ट आपलो हे आपले ते आपले म्हणले म्हणून जायना। फुडें जेन्ना तुमी 156 मिलियन टन कोल हाडटले न्हू, तो कोल सुद्दां दर्यान पडलो न्हू जाल्यार मागीर तो वॉश बिचारूच येतलो। सो हे कोण कंट्रोल करतलो? आयज सीएम तुका हांव सांगूंक सोदतां, तूं जे गोंया विकूंक म्हटलां न्हू, हे बारीक जे गोश्टी आहा न्हू तेचेर पयलीं लक्ष घाल।